मगेल नवे किरगी हांव सरळा कोरे वचून दाखोवन येता मगेल बामणान म्हाका गिफ्ट हाडून दिलेले ला 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 सरळाक पंकजाक पुरा जणांक दाखोवन येता तांकांय खुशी जावचें पुरो मगेल किरगी पळोवन केन्नाय एक घालचें म्हूण सांगतशी न्ही आजी हें दाखोवन येता ला 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 कोण आयला बा बेल्लो शब्द जाला ओ पातळ माई येऊ का अयो माई किरगी दाखोवची आयलेल्वा पळया माई मगेल किरगी हां पळयल गो लाय कसा खंय घेतले हें वस्त्र सिल्क संत घेतले माई तुम्ही खंय घेतले हां वस्त्र सिल्क्स वा म्हाका हांणी थंय तुकून हाडून दिलेलो गो तूं केदन चमकलाली तें हांव काल चमकलाल माई तेन्ना घेतले तुम्ही केदन घेतले हां काल बा हांणी वरे म्हाका काल हाडून दिलेलो मू हें तूं कशी सिलेक्ट केल्ली हें कलर तें तुमगेल बामणाल निमित्त म्हळ्यार बालू मामाल निमित्त म्हाका मेळ्ळालें माये कसं ना मगीर बामणाल निमित्त राब करता हांकां हांव येता गो सरळा अयो माये राबत चिके चा पिवन वचत आशिल्लें न्हय चा पिवचें कानेक पण तेत गो सरळा आतां म्हाका चा पशी आनी एक इम्पॉर्टंट काम आसा हांव वता आतां उडता उडता यो ग नाचता यो ग हां येतास उडता येता नांता येता आयली ए पतोळे कसो ग न्हू तूं वतास जीवक जीव दित्तशिली उडता उडता यो ग नाचता यो ग जीवक जीव दित्तशिली आत कसलक कोपला मिगेलगी कसने हांडी गो मक्का हंगा जोर भूकी दल्ला पतोळी हे मिगेल राज बद कपलाकी म्हणो रोल हांव दितास पळया हांव तिणें किचनान थंय आयदन धाडयतना लेखलें एक मिगेल्यार कोप आयला म्हूण सांगून हां पतोळी कसो गो रोल हांव हें कसन मरे ती खाली रव मात्रस मीठ ना मिरसंग ना रोल हांव खंय कसन म्हणटात हाका रोल हांव म्हणटात एक मीठ ना मिरसंग ना कसे ना कसे लेखती मिगेल वरी ह्या नमूने कोपला तुमकां दावा गोतोस की अंतू मीठ मिरसंग हळदी पिठी पुराय आसा कसन जाय तें घालून घेया हें कसन एक मीठ निमगिल्यार पुरा डब्बो छान दिला मंगा आजी मिगेल राशी भविशी कसन म्हूण पळोवंक आशिल्लें शा म्हाका पेपर वाचूचें विसरून गेलें प्रळय जावं जाता की आजी ए पत्तळी कसं गो हें जीवक जीव दित्तशिली आजी कसलक जीव खात गो किरगी घेऊन दिया घरा बगल्यान आशिल्ले बायल म्हणजे पुरा किरगी घेऊन दिया कसं ना घरा बगल्यान आशिल्ले बायल मनशाक किरगी हाण दिवचें कसं उलयतस गो तूं हांव हाण दिलेलें तुका मो म्हाका गोत आसा त्या सरळाक वरे तुमी नवे किरगी हाण दिलेलें ना मराय ती कसं उलयतस तूं सरळाक हांव कसलें किरगी हाडसून दिवचें तिका बम्मूनच न्हय हाडच्याक आनी तेणें सांगलें मू म्हाका बालू मामाल निमित्त किरगी मेळ्ळाली म्हणून सरळा तेंचे वस्त्र सिल्क अंगडीन तूच आशिल्ली तें हांव पळयलां हांव ओपूंक घेता तें मात्र तिक्क किरगी हांव काडसून दिलेलें ना वय बा राबत आशिल्लें सरळाक हांगा आपयता तें कसं म्हण तुमगेलें दुरू सांगो हॅलो सरळा हां अर्जंट हांगा घेत गो तिके हां पातळी माई कसं जालें कसलें अर्जंट येवचें सांगलें ती तुवें सांगिल्लें गो तुका तें किरगी मेळ्ळाले बालू मामाल निमित्त म्हणून सांग तांकां हांगा निमगिलें रे हांव काडून दिनी म्हूण सांगता आसा ती अयो तें माये हांव फुल्ल उल्लोची भितर तुमी चमकून सोलिताय तुकून तशें देखून म्हाका सांगचें जाय न्ही तें कसा म्हळ्यार बालू माम घेतना हांव तेंच्या अंगडीन आशिल्ली बालू मामान घेतिल्ली किरगीक बाय वन गेट वन ऑफर आशिल्लें ते सेम कलराचे 2 किरगी मेळ्ळले जाल्यार बालू मामा अर्जंट एक घेवन चमकलो ते आनीक किरगी ते म्हाका मेळ्ळें माये तशें देखून हांवें बालू मामाल निमित्त म्हाका किरगी मेळ्ळलें म्हूण सांगिल्लें ते अंगडीच्यान म्हाका सांगिल्लें ते एक किरगी आनी सोन गेली ती म्हणून तेन्ना हांव सांगलें ताणें आमगे लागीं घरची हांव घेता तें म्हूण सांगून आयलें तितलेंच माये म्हाका वरे तेंचे कलर जाय आशिल्ले माये तशें देखून हांव घेतलें अय्यो इतलेंच बा हांव कसांकी मागीर बामणान तुका किरगी काडून दिली म्हणलें की गो
तुम्ही फोन करण्याला बरं हांची येऊच म्हणलं की माये कसला म्हणा रे त्या खिडकीचे दुड्डू कितले म्हण दिवनोच्या म्हणायनी असं गो हांव तुका पयला त्या विशयाक नाही गो तू आमगेलीत ना मग नुसती मक्याक भली का बकरा केलं नाही गो मराठी तुवें आत्ता पुणी कळले नाही तुका अर्ध ऐकूंक न्हू ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೆವಚಾಗ ನಜ್ಜೆ ಮುನ್ಸಂಗನು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಕೋ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಾನೋಡದೆ ನಿನ್ನನು ಇರಲಾರೆನೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀನಕ್ಕರೆ ನಾನು ತುಸು ನಾಚುವೆ ರೆಪ್ಪೆಯ ಮುಚ್ಚದೆ ನಿನ್ನನೆ ನೋಡುವೆ ಹೇಳೆ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡು ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಹಾಡಲೇ हांव अर्धच ऐकूंक येवन हांगेल बगे कसंकी चुकिलकले आनी हांव तशें करना हां हे व्हिडिओ वयरी कसले अभिप्राय असले रे कमेंट सेक्शनांत घालाती तशींची कोण कोण आमगेल कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करण्याची तांणी आत्ता वचून सबस्क्राईब कराती हांव तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा आत्ता उपीट खाता